येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. एका दिसाच्या विसवा उपरांत परतून वाडयले पेट्रोल डिझेलाचे दर. पेट्रोलाक 28 पैशांनी जाल्यार डिझेलाक 26 पैशांची जाल्या वाड. नावेले सावन कारवार वचपी राष्ट्रीय महामार्गाची जाल्या अवतिकाय. रस्ते भरल्यात फोंडकुलांनी. कसरती करत चलोवच्यो पडटा गाडयो. पीडब्ल्यूडी करता तरी कितें, नावेलेच्या लोकांक पडला प्रश्न. गोवा फॉरवर्डाच्या मये ब्लॉका वतीन वीज अधिकाऱ्यांक उतरांचो शॉक. मंगळारा वीज कचेरीचेर मोर्चा व्हरून विचारली जाप. 15 दिसांची दिल्या मुजत, ना जाल्यार आंदोलन. राज्यांत पूर्व प्राथमीक पावंड्यार चालीक लायतले 2020 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. सरकारान मंगळारा जारी केले परिपत्रक. ऍडमिशन घेवपी भुरग्यांक 31 मे आदी पुराय जाल्ली आसपाक जाय 3 वर्सां. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 91 दिसा उपरांत भारतांत कोविड-19 केसीचो देंविल्लो आंकडो पळयलो. फाटल्या 24 वरांत 42,640 पॉझिटिव्ह केसीची नोंद जाल्या, जाल्यार 1,167 जाणांचे मरणाची नोंद जाल्या. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारान निर्बंध थोडे उणे केल्यात. हाच्या उपरांत मात बऱ्याचशा सुवातीचेर परतून गर्दी दिसपाक लागली. परिस्थिती वेवस्थीत हाताळूंक ना जाल्यार मात तिसरे ल्हार 6 ते 7 सप्तकां भितरूच येतलें आसतलें अशें तज्ञ सांगतात. भारतात सोमारा कोरोना व्हायरस व्हॅक्सिनाचे 86,16,373 डोस दिले. एकाच दिसांतलो भारतान केल्लो हो पुराय संवसारांतलो विक्रम. आतां मेरेन एकूण 28,87,00,000 लोकांचे व्हॅक्सिनेशन पुराय जालां. हाच्या आदीं म्हटल्यार 1 एप्रिलाक एकाच दिसात 48,00,000 लोकांचें लसीकरण जाल्याची नोंद आसा. चिखलेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कोविड पेशंटांक एंटीबॉडी कॉकटेल दिवपाक सुरवात केल्या, जाचे सकारात्मक परिणाम दिसपाक लागल्यात अशें दोतोरांचें म्हणणें. Government of Goa, we have procured antibody cocktail, which is the latest treatment for the COVID scenario. Okay, it's basically a very costly drug, and we have got it for free. And this is like now you can say one of the best treatment available for us. But it's basically two drugs, composition of two drugs. They are antibodies. Okay, casirivimab and imdevimab. Okay, so these two drugs, the criteria is we are giving it for elderly patients who are having comorbidities like diabetes, hypertension, or cancer patients, okay, who have received treatment, okay, who are basically immunocompromised and having COVID and coming within the first 5 days of symptoms. Because giving this cocktail beyond 5 or 6, 7 days, the use of the cocktail becomes less. So as soon as they turn positive, we have to give the cocktail. So SGS Chikale we have started giving the cocktail on 14th, and we have successfully given now for 8 patients. Some of them who had come with fever and cough are not having fever and cough. Their symptoms also have gone within the next 2 days. So basically we take the patient, we do their pulse BP, we do an ECG, we see if the parameters are normal, and then the drug is given over IV around 40 to 40 minutes to 1 hour. Then we keep the patient for observation. Sometimes we keep the patient for entire day also, but sometimes we admit in the morning and we see up to evening. If everything is okay, we again check all the parameters and we send the patient the same day. मडगांवचे SGPDA होलसेल फिश मार्केट उक्तें केल्या उपरांत नुस्तें घेवपाक परतून आसली तशी गर्दी दिसपाक लागल्या. मडगांवचो SGPDAचो होलसेल फिश मार्केट आज 22 तारखेच्यान सुरू जाला. सुमार 1.5 म्हयनो बंद आशिल्लो. लोकांक हे मार्केट बंद आशिल्ल्या कारणान खूब त्रास जाताले, कित्याक हे गोंयचें अख्खें मेन मार्केट जावन आसा. हांगासल्यान सगळें गोंयभर नुस्तें वता. ह्यो मार्केट सुरू जाल्ल्या कारणान लोकांकूय आतां मातशें बरें जातलें की तांकां नुस्तें मेळटलें. आयज हांगा पळोवपाक गेल्यार लोक तितली गर्दी नाशिल्ली, कित्याक पयलो दीस आशिल्लो म्हणून, आनी लोकांनी हांगा गाडयो ज्यो आशिल्ल्यो, हांगा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांणी ह्यो गाडयो सगळ्यो लायनीन हांगा दवरलेल्यो. एक मदीं गॅप दवरून हें केल्लो की एक कडेन पार्किंग करूंक नाशिल्लें. तशें करून सोशल डिस्टन्स पाळपाक मेळपा जाय हेतून ताणें त्यो पयस गाडयो लावन दवरलेल्यो. तशें हांगा तशी चड गर्दी जावंक ना पळोवपाक गेल्यार, कित्याक आयज पयलो दीस आशिल्लो तेज्या कारणा खातीर. आनी हे मार्केट ओपन जालां तेज्या खातीर आतां सगळ्या गोंयकारांक बरें जातलें. आनी गोंयकारांक हें नुस्तें जें आसा, जें मेन आसा, जें नुस्त्या शिवाय गोंयकारांक एक उणी ताळ्या सकयल वचना. आतां हे नुस्तें सगळ्याक मेळटलें, कित्याक फाटल्या दिसांनी बंद आसलें तेज्या कारणान नुस्त्याचे रेटी वाडिल्ले. जे नुस्तें बारीक नुस्तें आसा, जे बारीक वाटे सुमार 100 रुपया आसले, तेच वाटे 200-300 रुपया जाल्ले. आनी हेजो लोकांक खूब त्रास जातालो. पयलीं लॉकडावनान
धंदो नाशिल्लो पयशे नाशिल्ले आनी नुस्तें जाय तांकां जेवणाक पण ते नुस्तें म्हारग मेळटालें. आतां हे होलसेल फीश मार्केट सुरू जालां त्याच्या कारणान लोकांक नुस्तें सवाय मेळटलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप जयकर. नुस्तें मार्केटा सयत पणजी मार्केटांतलो पुराय कॉम्प्लेक्स सकाळी 7 ते सांजे 3 मेरेन उक्तो दवरपाक परवानगी दिल्या. पूण लोक गर्दी करचे नात हाची जतनाय घेतल्या, मार्केट इन्चार्ज आनी नगरसेवक प्रणय मायणेकारान सांगलें. अशें आसलें तरी लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळटाच. पळयात हे देखावे. माझी एक विजीट असता दिसाक 3दा, म्हणजे आय गो इन द मॉर्निंग, एकदा मिड मॉर्निंग आणि एकदा हांव बंद करच्या टायमार वता टू मेक शुअर की दॅट मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा इज मिनींग भितर गर्दी जायना. त्या खातीर आमी जे म्हणजे माझे पर्सनली ते मॉनिटरींग असता 3 फावटी. तेज्या हे पळोवंक गेल्यार थंय आमचे इन्स्पेक्टरूय आसा, थंय आमचे सुपरवायझर आसा अलॉंग विथ द वर्कर्स. सो म्हाका आय थिंक आय एम 100% शुअर दॅट द नॉर्म्स आर बीन मेंटेन्ड. सॅनिटायझर काबार जाल्यार आय वील हॅव अ चॅक. मे बी इट वॉज देअर अर्लियर, म्हणजे मे बी बिकॉज ऑफ मेनी पीपल बींग क्राउडेड, म्हणजे लोक घाई करता आनी आमी तशे जे नॉर्म्स घेवन हिंगा भायर उबे लायनीन राव म्हणटा. सो मे बी बिकॉज ऑफ द टोटल increasing people visiting the market, it must have got over. I will have a check. मुळात गोंयचे राजधानींतल्या बऱ्याचशा सुवातांनी गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात ही खिण दृश्यां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत परत वाड जाल्या. सरकारी तेल कंपन्यांनी एका दिसा उपरांत परतून दरवाड जाहीर केल्या. पेट्रोलाच्या दरांत लिटरा आड 28 पैसे जाल्यार डिझेलाच्या दरांत लिटरा आड 26 पैशांची वाड जाल्या. हे दरवाडी उपरांत राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 97 रुपया 50 पैसे आणि डिझेल 88 रुपया 23 पैसे लिटर जालां. 4 मे उपरांत पेट्रोलाच्या दरांत आतां मेरेन 7 रुपया 18 पैशांची वाड जाल्या, जाल्यार डिझेल 7 रुपया 45 पैशांनी वाडलां. देशाच्या कितल्याशाच शारांनी पेट्रोलान 100चो आंकडो हुपला. मेट्रो शारांतले पेट्रोलाचे दर लिटरा प्रमाण दिल्ली 97 रुपया 50 पैसे, मुंबय 103 रुपया 63 पैसे, चेन्नई 98 रुपया 65 पैसे, जाल्यार कोलकाता 97 रुपया 38 पैसे. डिझेलाचे दर दिल्ली 88 रुपया 23 पैसे, मुंबय 95 रुपया 72 पैसे, चेन्नई 92 रुपया 83 पैसे, कोलकाता 91 रुपया 8 पैसे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पारोडे केपेचो सामाजीक वावुरपी आनी आदलो सरपंच गाब्रियल फेर्नांडीसाचेर गांवांतल्या कांय जाणांनी हल्लो केलो. कारण कितें तर ताणें थळाव्या आमदाराच्या बेकायदो कारवायेचे उक्ताडार हाडल्यात. त्या उपरांत गांवांत तणाव निर्माण जालो. गांवच्या लोकांनी आपली बाजू मांडल्या. हातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेंय नांव आयलां. पळयात पुराय स्टोरी. पारोड्यां थळावो आमदार क्लाफासियो डायसान बेकायदेशीरपणान दोंगर कापपाक सुरवात केल्या अशी कागाळ पर्यावरण चळवळीत वावुरपी गाब्रियल फर्नांडीसान केल्ली. त्या उपरांत फ्लायींग स्क्वॉडाक बरोबर घेवन तो इन्स्पेक्शनाक आयलो. इन्स्पेक्शना वेळार थळाव्यांनी गाब्रियलाक आडयलो आनी मारपाक सुरवात केली. उपरांत फ्लायींग स्क्वॉडान येवन ताका वाटायलो.
उपरांत गाब्रिएलान केपें पुलिशेंत कागाळ नोंदयली. तशेंच दक्षिण गोंयच्या एसपीक ह्या हल्ल्याची दखल घेवपाची विनवणी केली. थळावो आमदार क्लाफास येवनूच कामगारांक खुबळावन घाले आनी हल्लो करपाक लायलो अशें गाब्रिएलाचें म्हणणें. स्थलांतरितांक थंय राबितो करपाक मेळचो ह्या हेतान क्लाफास येवन पारोड्यां दोंगर कातरपाचो वावर हातांत घेतला अशें तो म्हणटा. थळाव्यांनी तशेंच सरपंचान गाब्रिएलाच्या आरोपांत तथ्य आशिल्ल्याचें सांगलां. आमगेलें कंप्लेन आसलोलें फकत इल्लिगल हिल कटिंगाचेर. कोणागे इल्लिगल घरां वो कितें जाताय तेजेर आमगेलें कसलेंच कोणालें कंप्लेन ना. कोण इल्लिगल कितें घर कोताय वो आमगे फकत तें इल्लिगल हिल कटिंग जें जाता तें चडत जायत मुखार गेल्लें आसा. जायत मायग्रंट्सां थंय हाडून दवरलो आसा. तेजेर एक एक्शन जावची म्हूण आमी झगडटाले. सो आमचेर हो सेटॅक जावप म्हणल्यार आनीक हांव चार्जीस करता हेतून 100% कुंकळ्ळेचो MLAन जे तेगे लेबर आमी व्हिडिओ सर्क्युलेट केला, व्हिडिओ दिल्लो आसा, आमी SP दिल्लो आसा व्हिडिओ. तेजेर क्लियरली दाखयता ते तेगे लेबरां यूज करून तेगे लेबरां धाडून तेणें आमकां अटॅक केले आनी ते लोकाले ते हिल कटिंगाक ते जे आमकां अटॅक करपा आयले तिंका कसलेंच लिंक ना. ते तितून तेंची कसलेंच लिंक नासतना त्या लोकांनी येवन हे MLAन इन्व्हेस्टिगेट करून कुंकळ्ळेच्या क्लाफास डायसान येवन आमकां अटॅक केले म्हूण हांव तेजेर चार्जीस करता. तें पडकीत जाला अ पर्सन हू इज प्रोटेक्टींग आवर एनवायरमेंट असो मनशा आमी सपोर्ट करपा जायो. सो तेका लागून आमी येयले तेका सपोर्ट करपाक. कित्याक जो मनीस एनवायरमेंटाक सपोर्ट करता तेका आमी समज सपोर्ट करनाय जाल्यार आनी मुखार आनी कोण मुखारय सरपाना कितें करपाक आनी तेंकां कोणाचो आदारूय मेळपाना. आय नो गाब्रिएल फॉर द लास्ट 10-15 years. ही इज अ फॅमिली मॅन एंड ऑलवेज सीन हिम प्रोटेक्टींग हीज विलेज आनी एक आवाज वयर काडटा. कितें वायट जाता तेजे आवाज वयर काडटा. सो एशे कोन्न आवाज वयर काडटा आनी वायट जाता तेजेरी तेचो मनशा आमी सपोर्ट करपा जायो. तेका लागून आय एम हियर. आमच्या खबराकारान गाब्रिएलाचेर हल्लो करप्यांची वचून भेट घेतली. तांचें म्हणणें गाब्रिएल खंय बायलांची फकाणां करतालो, तांचे फोटे काडटालो. तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर वावुरता असोय आरोप तांणी केलो. हिंगा वाडा वयलो आतां म्हाका 50 वर्सां जाली. हिंगा आमी एक घांट रावलो आमी चोयना. हे सगळे आमगे शेजारी आं तेमकां वाड्या कोण सुवात ना. एसो एश कोन बारीक घरां रावता. एक पायगे 4-5 फूट जाले खूंय रावतले. खूंय जाल्यार कोण एशें घर काटाय. तेमकां कोण दिवपाक घर बांदून दिवपाक कोण ना. आनी दिली कोणें काळ जाल्यार तुमी हळू कोताय आनी इतके आख्या गोंयांक घांट बोले तेमची तुमी कोणें हें कोनाय. तूं येन बायलां स्वता घर नासलो कडेन तुगे चिंतप कितें आमकां कळोनाय. हाल तुमी येताले रेप पासून कोण वयताले बायलां रातीचे दिसाचे घर नाय म्हूण. सारकें वना मागीर तेम चिंतू जाय बाबा एश कोन्न येवप म्हाका कितें कोणा परमिशन दिना. तो थिंगसोन हिंग शूटिंग काडटा लोकां बायलांचे कसो ताका कोण परमिशन दिला. दादली वयता कामां वयतात हे हाटल्यान बायलांचे अटॅक करप कितें आमी कितें करून पडटा तांकां सांगू. हाटल्यान बायलां हे स्वताचे जाल्यार आमी कितें करपाचें. मागीर गेले जाल्यार ते पुलीस आमचे धाकले भाव आहले ते पुलिसांत वयले तांकां वयले ते परत ते कूल काडूंक लागले. तिंगे कित्याक कुला हिसाबा गेले जाल्यार हे पोत्तून सारकें व्हडले कोताय. बायलां आमगे दुखली उडयले. दुखली आमी ते भुरग्याक ते कित्याक दुखली आडोवपाक गेल्यार हे सांग ते बायलां 2 तांकां लायली. हो मागीर गेलो आपूण 2 लाख दिता कॉम्प्रोमायज करुया म्हणून. अरे तूं पयशे जाल्यार पयशे म्हाका न्हू तुमी वचता जाल्यार एशको तूं मान तुमी एशको ना काय. आं तूं बायल नासतो आमी घोव नासतो तुमी बायलां बरें येता चोय तो आतां सांगू. आं आनी घाटी हे आमची घाटी कोण आसा घाटी सांगाय म्हणून आमकां. बायल हिंगा आसा आमगेली चेडूं आसा हिंगा फोटो काडप बरें चेडूं हे चेड बरें आसा सांगप. हेजे कितें गेलें हे एशें घेवपा जाय सामकें. नाल्यार आमी सगळीं आमी येतलीं. आमदाराक हे म्हणटा आमदारान दिताले. अरे आमदाराक एक कॉल मागीर केलो ना आमी कोणा खबर ना. पंचायत सरपंच आमदाराक कोणा खबर ना. हेमदास कोणा फोन करून पयले. पण तुमी गांवचो लोक एक आसा. आमचो गांवचो लोक एक आसा सामको हिंगा. ना आरजी चोड सामकें स्वताचे घेन कित्याक ते आरजी ते सपोर्ट करता ताका एसे कोर म्हणून बायलां बरोबर वच म्हणून. ते आग्रेवर बायल सवाय पडला म्हणून सांगपा तांकां आतां. 30 फावटी जाले फक्त येवपाचे व्हिडिओ काडपाचो फोटो काडपाचे कितें हे ते करपाचे. आमी कितें सजमोवपाचे. आमचे चेडवा फोटो काडटा या आमचो घरा फोटो काडटा ते कितें सजमोवपाचे. ताका लागून आमी तो सकयल देंवता आसतना ताका आडायन विचारलो आमचे मायन विचारलो तूं कितें करता कितें फोटो काडटा काय म्हूण. आडायन विचारलो बायकाचे आसलो तो आसतना तेणें ताका अशको बायका धरलो ताका हातीक घास मारून सोडून धा मारलो. तो सोडून धा मारलो म्हणटरी आमी सगळ्यांनी बोब मारून एकठांय जाले गांवचे लोक. हो करता कितें आमचे हिंग गांवांत कितें जाता. आमच्या गांवाचे कोणूच लोकांचे ऑब्जेक्शन ना कांयच.
फक्त येऊन येऊन हकत इल्लिगल आणि मायग्रेंट म्हणटा. आमच्या गावात कोण मायग्रेंट कोण ना आणि कोणाची घर ना मायग्रेंटांची, फक्त मायग्रेंट म्हणटा आमकां. आता मायग्रेंट म्हणला इश्यू कितें आता तुमकां सांगपाचें मायग्रेंट चोय. आता हिंगा आम मायग्रेंट कोण आहा मागीर तेका लागून आमी तेका अटॅक केलो. तो आमचो हातीरलो सोडून ते घास मारून सोडून गेलो. आमी पुलीस स्टेशनार वचपा भायर सरली कोणाकूच जाल्यार घेवन, भावा जावं घोवा जावं कोणा जाल्यार घेवन भायर सरली. थिंग पर्वतार आसतात ते गेटी मेर गेटी थिंग आहलेले ते आमी थिंग रावन कूल घालपा लागले. कूल घालता म्हणून हांव वाटेर रावले आनी विचारपा गेली कूल कित्याक घालता काय म्हूण. तेच करून मग ताणें आमच्या आंगार हात घायलो. आमचो शेजारी तो त्या भायर आमकां वळखता आमी मायग्रंट ना तेगे घराको गेले आमी मायग्रंट म्हूण तेका कितें जेवण मागपाक गेले. दीस रात सतायत तो कोण म्हणत कितें म्हूण सतापाचो, सदां अग्रपाचे व्हिडिओ काडटा तूं मागीर कोणा मॅस व्हिडिओ काडटा म्हूण चोवपाचे. लोकां आमची आमी आसाय सायडीन एक मुतपा पासून वचपा एक एमर्जन्सी बायलांनी मुतपाक गेले आनी तेणें फोटो काडलो जाल्यार कोणाचेर तेगे बायल भुरगीं नाय. आमी कितले सांगपा जाय कोणूच जाय सोशल मिडियाचेर घालतात पळय तेगे बॅकग्रावंड चोवपा जाय तो मनीस कसलो तो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आणि रमेश नायक रावत. वीज खातें मयेकारांक सतावपाक लागलां. रात आसूं वा दीस 5-5 वरां काळखांत सारची पडटात. मये पंचायतींतल्या उपविजा केंद्रांत मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत उपलब्ध ना. थळाव्या आमदाराचेंय लक्ष ना. मये मतदारसंघातलो लायटीचो प्रश्न जाग्यार घालपाक 15 दीस दितात. नाजाल्यार वीज खात्याच्या कार्यालया मुखार धरणे आंदोलन करतले. गोवा फॉरवर्डाच्या मये ब्लॉकान शिटकावणी दिल्या. मये मतदारसंघातल्यान बऱ्याच तेंपान विजेचे समस्येचेर आवाज आयला आणि तो काडला गोवा फॉरवर्डाच्या मये ब्लॉकान. मंगळारा गोवा फॉरवर्डाचो जोड सचिव संतोष कुमार सावंताच्या फुडारपणा खाला मयेकारांनी दिवचलच्या वीज केंद्राचेर मोर्चा काडून पालवी अभियंत्याक निवेदन भेटयलें. वीज खात्याच्या गचाळ कारभाराक लागून मयेकार कशे तरेन हाल काडटात तेची यादीच तेंच्या मुखार दवरली. आयकात संतोष कुमार सावंताक. मय मतदारसंघात 7 पंचायती येता आणि ह्यो 7 पंचायतीन जो पळय लायटीचो जो लपंडाव जाल्लो आसा जे वादळ येयलें त्याच्या उपरांत जो आता 1.5 म्हयनो जायत येयलो 7 पंचायतीन जर बारीक पळोवंक वयशी जाल्यार येयल्ल्या दिसा लायटीचो फ्लक्च्युएशन 4-4 तास 5-5 तास लायट नासता. रातची गेलो जाल्यार लायटीचो कांयच पत्ता नासता. प्लस हांगा जी हेल्पलायन आसतले किंवा जो ऑपरेटर आसता पळय तो केन्नाच फोन उखलिना हांगासर. म्हणून आमचें जें निवेदन आसा पळय तें आमी मुद्दाम दिवपाक गेल्लेले की जी पळय आतां प्रॉब्लेम जाता सदांच जे पळय लायटीचो हें जाल्लो आसा ते कशें तुमी सुदारतलो ते आमी ताका जाप विचारपाक गेल्लेले आनी तेंच्या कडल्यान आयज आमी एक उतर घेतलेलें आसा की कितक्या दिसांनी पर्यंत हें सुरळीत जातलें तें. हांगातले येईन ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां एक 10-15 दिसाचो टायम दिया. आमचे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा ते आमी डिपार्टमेंटाक धाडटा आनी त्या प्रमाणे सुरळीत करपाचें आसा. तो आमकां व्हडली स्टोरी सांगपाक लागलेले. लास्टाक लोकां कडल्यान हांगासर भरमसाट बिलां येतात. सगळ्यो फीज घेतलेले आसा, चार्जीस घेतलेले आसा. ते कोणा खातीर दितात आमी? आमकां फॅसिलिटी मेळोंक जाय, आमकां जे सर्वीस मेळपाक जाय म्हणून आमी हे दिल्लेले आसता. त्यो हांगा फुलफील जायना हेजे वटेनच्यान. आनी हांगासर आमकां अशें दिसता की हांगासर एनआरआय काय एनआरएम जो आमचो प्रतिनिधित्व जो करपी आसा पळय ह्या 2 वार्डा भितर खंयसर तरी घुसपाल्लो आसा. कारण ताका कांयच पडलेलें ना हांगासर. ती रातची हांगासर लायट ना जाल्यार इको प्रॉब्लेम आसता. हांगासर जर स्टाफाक जो लायनमॅन जर खंयच्या हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच्या ऑफिसान जर वचात पंचायत लेवलच्या हितून वचात जाल्यार तेंच्या कडेन सादे 2-2 वर्सां जाले फ्यूज तेंच्या कडेन अजून डिपार्टमेंटान दिल्लो ना. जर वायर खंयसर तुटलेली आसा जाल्यार ती वायर नवीन थंयसर दिल्लेली नासा. फ्यूज वायर अजून पर्यंत अवेलेबल जाल्लेली ना. हांवें जस्ट भायरसून इन्क्वायरी काडली जाल्यार आतां म्हयनोभर जालो रेनी सिजन स्टार्ट जावन जाल्यार अजून पर्यंत तांकां वर्कर्सांक हेल्परांक आनी स्टाफाक रेनकोट अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान दिल्लेले ना. ते बाबडे काम करतले कशे? पैसे घेना लोकां कडल्यान, बिलांचे पैसे घेना, चार्जीस घेना. जर तांकां फॅसिलिटीच दिना, तांकां जर रिक्वायरमेंटूच दिना जाल्यार ते म्हण काम कसले करतले? भौशीक बांदकाम खातें, वीज खातें, पंचायती सगळ्यांनीच मये मतदारसंघाकडे आडनदर केल्या. लायटीचे खांबे लवणल्यात, वायरींचेर झाडांच्यो खांदयो आसात. पडलेलीं झाडां काडल्या उपरांत रस्त्यांची वा गटारांची दुरुस्ती केल्ली दिसना. लायटीच्या वायरींचेर झाडां खांदयो पडपाच्यो घडणुको अजूनय घडटात. वीज कर्मचारी धांवपळ करतात. बारीकसो वेवसाय करून पोट भरपी तरणाट्यांक विजेचो कसो मार बसता ताचेरय संतोष कुमारान उजवाड घातला. जाल्यार हांगासर पॅन्डेमिकान लोक सामके सकल हे जाल्लेले आसा, फायनान्शियल सामको डावन जाल्लो आसा. कितकेशेच भुरग्यांनी आपलो दुसरो धंदो सोडून एक सुंदर कारबोडकर म्हणून आसा तो बाबडो फिशाचे हे हाडला तेणीन फ्रिजरच हाडला. तो लायट ना म्हणून दिसाची हे ना जाल्यार तो फ्रिजर दवरून फायदा सगळे फीश त्याचे वेस्ट जाता. जर तेणी 5,000 जर
अमाउंटाचे फीश हाडले न्हू जाल्यार तेजे सांचे जाल्यार ते पयशे सुद्दां पळयना प्लस तेजे फीश वेस्ट जाता पूण करपाचें कितें तर जर गव्हर्मेंट हे जर कांय करूंक शकना आनी आमचो जर लोकल जो प्रतिनिधी आसा तो NRI NRM हेजे तुमी चौकशी काडा हे फूल फॉर्म तुमकां कळटले हेका आपल्याक काय पडलेले ना लोकांचे काय पडलेले ना आता तो हेवटेन तेवटेन खंयसर नाल बीन फोडूंक दिसता 4.5 वर्सांनी. संतोष कुमाराचे आरोप मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन खोडून काडल्यात. वीज मंत्र्याक कळीत करून तेचे मजतीन त्या वेळार वादळा उपरांत मयाक कशे तरेन काम केलें तें तेणें मिडियाक सांगलें. पळयात. जो सायक्लोन आयलो आनी जेन्ना सगळे कडेन लायटी झाडां कापली गेली आनी लायटी गेली सतत हांवें आमचे पार्टी अध्यक्ष दया कारबोटकर आनी आमचे सगळे कार्यकर्त्याक घेवन चोडणा सारख्या जाग्याचेर मया सारख्या जाग्याचेर पिळगांव म्हणा प्रत्येक कडेन वचून आमी थंय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचे मुद्दाम हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉन्टॅक्ट करून इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटच्या लोकांक घेवन वचून आमी काम केल्लें आसा. कितें आसा इलेक्शन आयला म्हणटकी उलोवपाक कांय इजी न्ही. आतां पयलीं रुलिंगान आशिल्लें आतां ऑपोजिशनान पावला म्हणटकी भाशणां मारपाक इजी ते इलेक्शनाच्या वेळार ते उलोवपाच्याच गोश्टी न्ही. म्हणजे MLA ते NRI म्हणटा ताज्या बद्दल तुमी कितें म्हणू शकता? NRIचे डेफिनेशन कितें तें जरा तांकांच विचारा. ओके. ह्या पार्टीने वता ते कितें लोक म्हणटात तुजें फोटींग पण कितें तरी म्हणटात ते खबर ना कितें ते. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. राज्यात पूर्व प्राथमिक पावंड्यार 2020चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चालीक लायतात अशें स्पश्ट करपी परिपत्रक सरकारान मंगळारा जारी केलें. प्री प्रायमरी एडमिशन घेवपी भुरग्यांक 31 मे आदीं 3 वर्सां पुराय जाल्ली आसपाक जाय अशें परिपत्रकांत म्हळां. गोयच्या शिक्षण संचालनालयान नर्सरी भुरग्यांच्या प्रवेशा खातीरचे परिपत्रक जारी केलां. 2021 ते 2022 ह्या शिक्षणीक वर्सांत पिरायेच्या 3 वर्सां पुराय केल्ल्या भुरग्याकूच प्रवेश मेळटलो अशें तातूंत म्हटलां. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेले सावन कारवार वचपी राष्ट्रीय महामार्गाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्याचेर इतले फोंड पडल्यात खंयचो सांबाळप आनी खंयचो चुकोवप तेंच कळना. बेतो घालून कितले दीस उरतलो? भौशीक बांदकाम खात्याक हाच्यो गजाली कळनात. दिसाक 4-5 अपघात जातात. अशा वेळार PWD करता तरी कितें? नावेलेच्या लोकांक प्रश्न पडला. पावसाच्या उदकान फोंड भरिल्ले असतात. तेका लागून अदमास येना आनी अपघात जातात. ह्याच वर्सांनी दर वर्सा हीच स्थिती. राष्ट्रीय महामार्गांक तर पाडच पडल्या पूण भितरले रस्ते काबार जाल्यात. सरकारान आमचे पाशयेस पेड्डेर जावपाची वाट पळोवची न्हू थळाव्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. रोड कितें जाला आतां हे नवे रोड तेंच्यांनी केल्यात प्रायव्हेट लोकांनी प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांनी केल्यात. हे कितें रे सगळे रॉड सगळे वयर आयले मरे. पावसान ते उदक भरता तेतून ते रॉड बी दिसली पडना. 2 व्हिलर 4 व्हिलराक कितले रिस्क मरे. ते कित्याक सारकें ना ते PWD कन्सर्न ऑथॉरिटीज ते मातशें पळोवपा जाय मरे. गाडी एक्सिडेंट जावपाक सेल्फ एक्सिडेंट जाता मरे जायते. ते रॉड सगळे वयर आयले आहात टायरां तोपतात कितें चल्ला ते मातशें सारकें कराय मरे. ऑथॉरिटीज जगून सारकी करा मरे. अरे कितले एक्सिडेंट जाले थिंगा आतां एक्सिडेंट कितें जातात दिसा 4 एक्सिडेंट जाता मरे. पावस पडटकीर ते उदक भरतकीर 2 व्हिलर बी कितले रोड तोपता मरे. एक पावस जावना मरे. आतां हे रोड आमगेले आतां लास्ट इयर सारके केले अजूनही सारखे अजूनही पावस पडूं ना सारखे. आतांच हे परिस्थिती इतली दुर्दशा जाली आनी कितें जातली मागीर पावस पडटकीर. हो जो रोड आसा हो NH17 आसा आनी हो नावेली साकून कारवार येता. आज ह्या ज्या रोडाची जी परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकी पाड जाले कडेन आसा. ह्या रोडाचेर इतली गाडी दिसांनी हजारान गाडी ह्या रोडा वयल्यान यो जा करतात. लोकांक इतली त्रास जाता तरी पूण बरें आसा की ह्या दिसांनी इस्कॉल ना. कोरोना खातीर हे इस्कॉल बंद दवरले कारणान आज तरी पूण सगळ्यांक थोडे तरी रिलीफ आसा. हो जो रोड पळयत जायत ह्या रोडाक पळय तुमी नवो रोड केल्लो पूण हो नवो रोड जो आसा तो एक पावसा गेलो आनी कितलोसो पावस आतां उरला आमगेलो पूण एक पावसाचेर हांगा सरी पोना ज्यो घातले कडेन आसात ज्यो एक भितरल्यान एक ड्रेनेज आसली आनी तेजेर कॉन्क्रीट घालून शेत घालून हें केलें तेजे आतां सरी दिश्टी पडपाक लागल्यो. इतले म्हणल्यार ह्या रोडाची परिस्थिती जाले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. मंगळारा दिसा दक्षिण पश्चिम मनसुनाक नेट नाशिल्लो.
राज्यांत जायत्या सुवातींनी पावसाचो हलकोसो शिवोर जालो. 22 सावन ते 26 जून मजगतीं पावसाची शक्यताय आसा, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.